सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता डॉमिनिक साबियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ताचेर आशिर्वाद मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वासून एस्ट्रिया गोम्स आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात जॉन पेरेरा आनी मनीषा डिकॉस्टा. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात सॅमसन फेर्नांडीस आनी मनीषा डिकॉस्टा आनी फॅलिक्स आनी मार्टिना मिस्किथा. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचे गोराबे सुकेस्त करूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बो करून युक्रेन ह्या देशान आजून पासून ही झुजाचो वास चालूच आसा. देवान शांती करूंक ह्या दोनूय देशांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी खरीत भाशेन मागुया. आमच्या गोंयान जे कोण उचांबळाय करूंक सोदता तांची मनां शांत कर म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें जियेता. ही जेजूची उस्तरां आमकां दर दिसाक आश्वासनाची उतरां. आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन हे समोरमणेंत वांटो घेता तेन्ना ते जेजूचो मांस आमी शेवता. तोच आमच्या जिविताचो मांस जाता. आमकां ताची स्फूर्ती मेळूंक आनी उदीक ताचे घोटायेन आमचें आत्मीक जिवीत आमी वाडूंक आनी आमच्या जिवितान बरें तें आमकां सुफळायेन मेळूं म्हूण हे मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून थोडून उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच्या कर मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सुम्या जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमी ओळखूंक पावल्या. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठोवचें कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूच चलयता सासणाच्या सासणां.
दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू सोम्याच्या सिसांक बेंकडावंक आनी मार फार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्यान आपणाक मेळटीत त्या पाटलावदारांक, दादल्यांक तशेंच बायलांक धरून जेरुजाल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानाक चीट दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे सोभोवतीं सोडगावेलो एक उजवाड पोरजोळ्ळो. तो दोर्नीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारान वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बरोबर प्रवेश करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उगटे आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कान आनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनान सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. आनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय, हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्याचेर वच आनी जुदासाच्या घरांत तार्सुसाच्या सावलू म्हणलेल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक आनानियास म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनान पळयलां. तेन्ना आनानियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुजाल्यान तुज्या भोगतांक ताणें कितले कोश्ट दिल्यात त्या विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिकां कडेन करची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन बावार्थ्यांक तशें राजा मुखार आनी इज्रायल पोरजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलेलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत करतलों. तेन्ना आनानियास गेलो. तो घरान भितर सरलो आनी रोकडोच सावलूचेर आपले हात धरून ताणें म्हणलें, सावलू भावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशीं भूंय पडलीं आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी तो उठून पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान गोठाय मेळ्ळी. दामास्कान सिसां बरोबर थोडे दीस सारले उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोकडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर. आमचो जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं बरोबर म्हणुया,
सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखानात, सोर्बोय पोरजांनो लावेक नावाडात. आमचो जबाब सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचर मोगाची ताची तीर खोशी, दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. आमचो जबाब सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Salves porak soy soy, salves porak soy soy, salves porak soy soy, salves porak soy soy. मोजें मांस खातात आनी मोजें रगत पियेतात, तो मोजें सोवें रावता आनी हांव ताचे सोवें रावता. Salves porak soy soy, Sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy, sorbes porak soy soy. Sorbespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे वो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाणे दिसा हांव पुनर्जिवन करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतां देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनान शिकयताना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाऊ भयणो, आयचें पयलें वाचप आमी पावलूचें मन बदलप आनी कशे तरेन जेजू ताका आपलो शीस जावंक आपयता आनी आपलो पाटलावदार करता तें आमी आयकलां. आनी सावलू जो जेजूच्या पाटलावदारांक पिडापीड दितालो, जाणें इस्तेवा किरीत भाशेन फातरांनी मारूंक आदेश दिल्लो, तोच सावलू आतां जेजूचो पाटलाव करूंक मुखार सरता. वाटे दामास्काचे वाटेन जेन्ना जेजू ताका म्हणटा, कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय, हो आवाज हो उलो आयकून आपलें जिवीत बदलता आनी आनंदेसाच्या फुड्यान वचून आपले दोळे जे कुड्डे जाल्ले ते परतून नदर ताका मेळटा. आपलें जिवीत बदलूंक उक्तें मन ताका आसलें. आपल्या जिवितान ह्या जेजूक ताणें आयकलो. आपल्या जिवितान जो ताळो आपल्याक बू करून आपल्या ओतोस्कोन चवकशी करूंक आपल्याक मागतालो, ताका ताणें तेंको दिलो. आनी अशें ताचें मन बदलप जावन आपल्या जिवीतभर बाबा भयणो आमी जाणा सबार चिट्यो ताणें जायत्या समुदायांक बरयल्यो, जावं ते एफेसकारांक, कुरीतकारांक, फिलिपकारांक, रोमकारांक. पावलून बोवीस सभा गोट केली आनी अखंड ही बोवीस सभा जाली ताच्या बरोवपा उद्देशी, ताच्या देखी उद्देशी, ताच्या ह्या दोन प्रचारा उद्देशी. आजचीसो आमकां कांय बरीं उतरां म्हणटा, म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. जो माना बाबा भयणीन मोसेसान आपले पोरचे खावंक दिल्लो, कित्याक वर्सां भुकी नासली, हो माना न्हय म्हूण जेजू आमकां सांगता, कित्याक ती मरून गेली. पूण जो कोण म्हजें मांस खाता तो सासनाक जिवो आसतलो.
मेल्किसेदेका पोरी बाबा भयणीनो जुदेव लोक देवाक अर्पण करतालो कितें उंडो आनी सोरो देव मंदिरान अर्पिताली आनी हीच अर्पण जेजू दाखोवन करता की हांव ह्या संवसारांत आयला तुमकां म्हजें मांस दिवं, हांव ह्या संवसारांत आयला तुमकां म्हजें जिवीत दान कशें दिवं. म्हजें मांस खातात तेन्ना तुमी दर दिसाक हे मिसाचे भेटेन बाबा भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवंक गरज. दर दिसाक तुमचें मन बदलूंक तुमचें अंतस्कन चवकशी करून तुमी म्हाका शेवूंक गरज. जेन्ना आमी जेजू खऱ्या मनान खऱ्या काळजान आमी घेता आनी खरेंच आमच्या जिविताचे नवसरणेन आमी ताका शेवता तेन्ना आमचें सगळें सासणीक जिवीत आसता. नाजाल्यार बाबा भयणीनो कोमयाव घेतलो भायर गेली आनी सदांचे परी सादें जिवीत सारलें जाल्यार जेजू म्हणटा जें कितें तुमी आसात तातूंत आनीक साथ देंवचार येतले आनी अदीक ताचे परस पाश तुमी जातले. असलें आमचें सगळें घडचें न्हय म्हूण आमी दर दिसाक आमी प्रयत्न करूंक जाय की ज्या जेजूक आमी शेवता जो उंडो आमी खाता तो जेजूचो मांस तें जेजूचें मांस आमकां उदीक आनी उदीक खरेंच संपूर्णायेक पावोवंक आदार दिता. ज्या मांसा उदेशी ज्या रक्ता वरवीं आमी ह्या संवसारांत जियेता तें आमकां सासणीक जिवीत दिता. कसलें जिवीत? दैवीक जिवीत. ह्या दैवीक जिविताक जायतो लोक लालेता, जायते आमची बाबा भयणां उतरयतात पूण आमकां बाग फावो जाला कित्याक पवित्र स्नाना वरवीं आमकां जेजू आपलें मांस आपलें रगत शेवूंक दिता. केदी व्हडली बाग आमकां बाबा भयणी ह्या संवसारांत जियेतना आमी दर दिसाक ह्या जेजूची फाटलावदार जाल्यार उदीक आनी उदीक सगळे आमच्या जिवितान पवित्रतायेन ताका शेवुया. दर दिसाचे मिटींत आमी वांटो घेता तेन्ना हे जेजूक आमी शेवता तेन्ना ताचो फोड आमच्या जिवितान दिश्टी पडून दुसऱ्यांकूय तो दिवंक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. पेटोने गीत घेऊया. C18 पेज नंबर 36. C18. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनरुदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडणी दारां सुरगीची.
आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन खोश मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसुणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हज्या पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. जेजू मेलो, जेजूची बोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसरीत मुखामोल पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, चे नांव पवित्र जावं, चे राज आमकां तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां न्हय. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवाद करून जिवितांत सवस्क आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरोशें नोत्रेक तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व बाकांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसगा जी खुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यांसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शिडी संवसाराची पापां काडटली, आमची काकूट कोर. देवाचे शिलीर संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिलीर संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुम्या वेळार गीत घेऊया D34 पेज नंबर 65 D34 Odmianą czekają kuszaka i rola słów. Może bitą ci je może ci kończy słów. Odmianą czekają kuszaka i rola słów. Może bitą ci je
उभी राहूया, प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कार लोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे 4 वाजता सिसिलिया एफ कुतिनो आनंद रेसिडेन्सी रावतले आमचे भयणीचें मरण आसतलें आमचे फिरगोजीन. तिच्या आत्म्या पासत मागूंक तुमचे लागीं प्रार्थना करता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटा गीत घेऊया R14 पेज नंबर 182 R14. जेसू काळीज तुझे आयदन कुर्बेचे मारोय तुझी कृपा इतना काळजांत मोच्या Cor caris moce,